मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांच्यांनी बालभवनाच्या अध्यक्षपदाचो मंगळारा ताबो घेतलो। आपणाचेर विश्वास दवरून आपल्याक ही जबाबदारी दिल्ले खातीर तांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे उपकार आटयल्यात। तशेंच आपूण कितले दीस कितले म्हयने ह्या पदार आसात हाचे गणित न दवरता जितले दीस ह्या पदार आसात तो मेरेन मुखेलमंत्र्याच्या विश्वासाक पात्र थारतलो म्हूण सोपटे उलयल्यात। आरडी स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट। माझे आराध्य दैवत गणपतीचो दीस आज बालभवन केंद्राचो कॉर्पोरेशन याचे आज ताबो घेतला। पयले सुवातेर हांव मनापासून धन्यवाद दिता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, कारण ज्या विश्वासान तांच्यांनी म्हाजी नियुक्ती चेअरमॅन म्हणून त्या बालभवनाचेर केल्ली आसा त्याच विश्वासाच्या बळाचेर हांव तांकां सांगूंक सोदतां की आज पयलींच फावट हांव हांगा चार्ज घेवपाक म्हूण येयल्लो आहा। बालभवन हाचो खरो अर्थ त्याची जाणीव करून घेतलेली आहा। त्यानुसार हांव नक्कीच कितले दीस वा कितले म्हयने हांगा अध्यक्ष म्हणून आसतलो हेचे गणित न धरता जितले दीस किंवा जितले म्हयने हांव हांगा आसतलो ते कितें तरी तेंच्या विश्वासाक पात्र ठरतलो आनी ते विश्वासाक पात्र ठरले आसतना जे हांगाचे आमचे जे एक डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून सावयकर बाब जे काम पळयतात तांच्याशी मिळून मिसळून रावन ह्या बालभवनाची जी 50 सबंद गोंयांत जी केंद्रां आसात ह्या वेगवेगळ्या तालुक्यान किंवा वेगवेगळ्या मतदारसंघात आसलेली ही आमची बालभवनाची केंद्रां त्या केंद्रान आसलेल्यो सोयी सवलती कमतरता जाणून घेवन जेंच्या माध्यमातून आमची भावी पिढी जाका आमी फ्युचर जनरेशन म्हणटा हे घडयता आसतना ह्या गोंयची कला आनी संस्कृती कशी राबयतले म्हणजे कशी टिकयतले तेतून आनीक आसल्यान भर कशी घातले हाचे खातीरय प्रयत्न हे आसतले। आनी इतलें हांव सांगूंक सोदतां की बालभवन हे जे आसा कॉर्पोरेशन ते बालभवन कॉर्पोरेशन घेवपाक जरी कोणी जर फाटी फुडें सरले जाल्यार हाच्या फुडें अशी परिस्थिती घडोवन हाडपाक जाय की कोणी तरी म्हणपाक जाय हक्कान म्हाका आपणाक ते बालभवनाचो ताबो दी, म्हाका थंय काम करपाची उमेद आहा, म्हाका आपली फ्युचर जनरेशन जे भावी पिढी जी आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतून घडयता आसतना गोंयची कला आनी संस्कृती कशी टिकयतले कशी राबयतले आनी फुडें व्हरता आसतना तेतून आणखीन भर घालून कशें फुडें वतले हाच्या खातीर नक्कीच हांव प्रयत्न करतलो।